नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कोरोना संक्रमणाच्या तिसरे लाटेच्या नियंत्रणासाठी पोळे माजाळी चेकपोस्टार कडक तपासणीचो आदेश. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात वाढत असलेल्या कोरोना संक्रमणाच्या नियंत्रणाक विशेष क्रम घेवसाठी प्रशासनान परराज्यांतल्यान बस आणि रेल्वे स्टेशनाचेर येवच्या प्रवाशांकडेन RT-PCR नेगेटिव्ह रिपोर्ट ना जाल्यार तांकां क्वॉरंटाईन शुल्क मारचो आदेश आज जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी दिला. गोंय राज्यांतल्यान येवच्या प्रवाशाक RT-PCR टेस्ट सक्तीचे नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट ना जाल्यार प्रवेश दिवूं जायना जाल्यार रेल्वे आणि बस मार्फत येयल्या प्रवाशाक परत फाटी धाडची ना तर थंयच जाग्यार तांकां परीक्षण करून तेमगेर थुकी संग्रह करून हाताक क्वॉरंटाईन शुल्क मारूं जाय अशें तेमी कळयलां. तशेंच अगत्य वस्तूची पुरवणी करूंक सदांच कारवार गोवा संचार करतल्याक हर 10 दिसाचे RT-PCR सक्तीचे अशें जिल्हाधिकारी आदेश दिला. वट्टार जिल्ह्यात तिसरे टप्प्याची कोविड लाट येवची नाका म्हूण नियंत्रण हाडूंक दिसा कडक क्रम घेवचे सुरू आसा. ह्या आदेशान प्रवासी संभ्रमात पडलात. काही वेळार सरकार म्हणटा दोन्ही वॅक्सिन घेतल्यार खंय वचूं शकता तर केन्ना म्हणटा 72 तासां भितरले RT-PCR टेस्ट दाखलो जाय. 270 रुपये भरल्यार तूर्त टेस्ट करून सीमा पार करूं जाता अशें म्हणटात. पण गोंयच्या पोळे माजाळी गेटी वयल्यान क्रॉस कट जाल्यार नक्की कितें जाय अशें प्रवासान प्रश्न केला. ह्या आदेशान प्रवासी संभ्रमात पडलात. काही वेळार सरकार म्हणटा दोन्ही वॅक्सिन घेतल्यार खंय वचूं शकता तर केन्ना म्हणटात 72 तासां भितरले RT-PCR टेस्ट दाखलो जाय म्हण. 270 रुपये भरल्यार तूर्त टेस्ट करून सीमा पार करूं जाता म्हणटा. पण गोंयच्या पोळे माजाळी गेटी वयल्यान क्रॉस कट जाल्यार नक्की कितें प्रवाशांक हजर करूं जाय हें सरकारान जाहीर करचें आनी संभ्रमात आशिल्ल्या प्रवाशाक मुक्त करचे. कारण नक्की कितें जाय हें कळना जावन पोळे पर्यंत येवन प्रवासी परत वयतात. हो त्रास चुकचे कोविड नियमाचे क्रम पालन करसाठी कितकीत कागदपत्र लागतले ते एकूच वेळा सुचोवचे अशें सार्वजनिक म्हणतात. केसल रॉक उपपोस्ट ऑफिसाचे शाखेत रूपांतर करच्याक विरोध. जोडा तालुक्यात पहिले पोस्ट ऑफिस म्हण वळख आशिल्ले केसल रॉक हांचे उपडाक कार्यालयाचे रूपांतर शाखेत करते आसात. तेका लागून संतापिल्ल्या स्थानिक नागरिकांन कार्यालयातल्या अधिकाऱ्याक घेराव घालून कार्यालयाच्या रूपांतराक विरोध केलो. या कार्यालयाचे रूपांतर शाखेत केल्यान हांची सगळी खाती कमी करतले असो इशारो नागरिकांनी दिलो. सुमार 130 वर्सां पयले बांदिल्ल्या या उपडाक कार्यालयात प्रत्येक दिसाक 40 ते 50 हजार रुपयाची उलाढाल जाता. तशेंच विविध योजनेचो लाभ घेवचेसाठी या कार्यालयाचो वापर जाता. मात्र या उपडाक विभागाचो रूपांतर शाखेत केल्यान हिंगा व्यवहार करच्याक मर्यादा येतली. तेचो फटको स्थानिक लोकांक बसतलो. तेका लागून कार्यालयाचे रूपांतर न करता उपडाक कार्यालय म्हण काम करचे अशी मागणी ग्रामस्थांन केला. तशी निवेदन संबंधित अधिकाऱ्याक दिला. ह्या वेळार विशाल नाईक, दिलीप बांदेकर, संजय पाटील, डॉमिनिक डिकोस्टा, लक्ष्मीकांत काणेकर, संतोष गावडे, संतोष कांबळे, रुपेश गुरव, अजय नाईक व अन्य ग्रामस्थ उपस्थित आशिल्ले. हांची उपडाक कार्यालयात सुमार 25 गावांतल्या नागरिकाले व्यवहार आसात. तशेंच रेल्वे कर्मचाऱ्यांली खाती आसात. मात्र या कार्यालयाचे रूपांतर शाखेत केल्यान व्यवहार करच्याक मर्यादा येतली. तेका लागून सरकारान या कार्यालयाचे शाखेत रूपांतर करूं जायना. जर या कार्यालयाचे रूपांतर शाखेत जाल्यान आमी आमगेली सगळी खाती कमी करतली अशें केसल रॉक ಗ್ರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ರೇಡ್ಕರ್ ಹೆಮ್ಮಿ ಸಂಗಲ. ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬುಧವಾರ ತಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ತಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ದು SO ಏನಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ನೀವು ಅರಿವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ಯಾಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ಖಾತೆ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಸೋಲಾಕ್ ಜನರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ SO ಆಫೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. कारवारच्या सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेजात प्रथम वर्षाचे प्रवेश सुरू. प्रिन्सिपल वासुदेव के गौडा.
कारवारच्या सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेजात प्रथम वर्षाचे प्रवेश 12 ऑगस्टाच्यान 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत सुरू असून अर्ज दिवूक 21 ऑगस्ट पर्यंत अखेरची तारीख आसा अशें कॉलेजाचे प्रिन्सिपल श्री वासुदेव के गौडा हेमी कळयला. ह्या कॉलेजात सगळे 6 ब्रँच असून 360 सीटां आसात. कार्यकारी मंडळी आणि उत्तम सेवा दिवचे उपन्यासक उपलब्ध आसात. कॉलेजात प्रवेश घेवसाठी SC ST विद्यार्थ्याक 430 रुपये शुल्क आसा. ते 2.5 लाखां भितर उत्पन्न मात्र उरूं जाय. तशेंच कॅटेगरी 1 960 रुपये शुल्क आसा. हेमकां 2.5 लाखां भितर उत्पन्न उरूं जाय. तशेंच 2A 3A आणि 3B च्या विद्यार्थ्याक 960 रुपये शुल्क असून 1 लाखां भितर उत्पन्न उरूं जाय अशें कॉलेजा मार्फत कळयलां. अधिक माहितीसाठी 0838 226343 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो. तशेंच dtek.karnataka.gov.in ह्या संकेतस्थळार माहिती घेवची अशें कॉलेजा मार्फत कळयलां. बेंगळूर कारवार सुसज्जित विस्टाडोमा कोच रेल्वे गाडी 16 ऑगस्टाच्यान सुरू. कारवार पश्चिम घाटाचे रुद्र रमणीय दृश्य आणि अरबी समुद्राचे मनमोहक सौंदर्य नजरेत भरून घेतेर रेल्वे गाडीत प्रवास करतो क्षण अद्भुत क्षण. हो क्षण म्हणल्यार स्वप्न साकार जावचो क्षण. प्रवासी लोकांलो आनंद द्विगुणीत जावचो क्षण. बेंगळूरच्यान मंगळूर मार्गान कारवारात रेल्वे गाडयेन विस्टाडोम कोच वेवस्था करून तितूंत बसून येवचे भाग्य रेल्वे प्रवाशाक 16 ऑगस्टाच्यान मेळचे आसा. कोरोना महामारी लागून तात्पुरता स्थगीत केल्ली विस्टाडोमा प्रवास परत सुरू जाता. बेंगळूर कारवार 06211 आणि 06212 ही दिवसान येवची 16 ऑगस्टाच्यान एक नवीन विस्टाडोमा कोच 40 आसनाची परत सुरू जाता अशें केंद्र कृषी आणि रैत कल्याण खात्याचे मंत्री शोभा करंदलाजे हेमी माहिती दिला. सध्या यशवंतपूर आणि मंगळूर चलची ही रेल्वे प्रवासोद्यम उत्तम रितीन चलता म्हण विस्टाडोम बोगीक जुलय 2021 ट्रायल मारिली. ती संपूर्ण यशस्वी झाली म्हण ती कारवारपर्यंत विस्तार करचो निर्णय घेतला. प्रत्येक बोगी 44 एडजस्टेबल आसन आसात. रुंदी खिडकी आशिल्ल्यान सौंदर्यान नटिले भायले दृश्य बशीर खिंच्यानच पळोवंक मेळटले. हो प्रवाशाक नवीन अनुभव दितलो आणि विस्टाडोमा बोगी प्रवाशाक आकर्षित करतले हितून संशय ना म्हण प्रवाशान हेजो लाभ घेवचो अशें कळयलां. अंकोला तालुक्यात सकलबेण ग्रामात वास्तव्यात आशिल्ल्या 3 मोरांक सुरक्षीत अरण्य खात्याच्या ताब्यात दिले. अंकोला सृष्टी वयल्या प्रत्येक जिवाक कसली ना कसली तरी भय उरता. तेगेल्या मनान तेमगेले वास्तव्याचे ठिकाण उरता. जेन्ना ज्या जिवाक माया मेळटा थंय भय हो शब्द उरना. तो खंयी वास्तव्य करता. मागीर तो मनुष्य उरूं जनावर उरूं ना तर पशु पक्षी उरूं. तशीच एक खबर अंकोला तालुक्यात घडला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या सकलबेण ग्रामात गेल्या बऱ्याच दिवसाच्यान 2 नर मोर आणि 1 मादी मोर तिघी जाण रानांतल्यान गांवांत येवन रावू लागिले. हळूहळू गांवांतल्या घराकडे येवू लागले आणि रात्रीन वास्तव्याक गांवांतच खंय वास्तव्याक रावू लागले. जंगल सोडून गांवांत येवन गांवच्या मनशा कडेन भिन आसतना संपर्क वाडोवन घेवन प्रेमान वागू लागले. लोकांक सुद्दां बरें दिसले. केन्ना केन्ना सुण्यान तेमचेर दडप गायिली. असली घटना घडलात. नंतर थंयच्या ग्रामस्थान त्या मोराल्या रक्षणाच्या दृश्टीन त्या तिन्ही मोराक धन संबंधित अरण्य अधिकारी श्री VP नायक हेमगेर ताब्यात दिले. तेमी ते मोर शिवमोगा जिल्ह्याच्या त्यावरेकोप्पा हिंगा आशिल्ल्या वन्यजीवी वलयाच्या मृगालयात हस्तांतर केले. शिंगाडी जातीचो रानटी प्राणी मृत अवस्थेत मेळ्ळो. रामनगर तिनई घाट हांच्या गांवा लागीं एक झुडपात शिंगाडी जातीचो रानटी प्राणी मृत अवस्थेत मेळ्ळो. जंगली कोल्ह्याच्या हल्ल्यात शिंगाडीचो मृत्यू जाल्लो उरतलो अशें वैद्यकीय तपासणी वेळार स्पश्ट जालें. शिंगाडी मृतावस्थेत आशिल्ली खबर वन विभागाक कळताच तेमी घटनास्थळार भेट दिवन पाहणी केली. तेन्ना तेगेल्या पांयाक दुखापत जाल्ली. त्या वेळार रामनगर हांच्या पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अर्चना हेमी तपासणी केली तेन्ना तेमी जंगली कोल्ह्याच्या हल्ल्यात शिंगाडीचो मृत्यू जाला म्हण सांगले. नंतर तेमकां अग्नी दिली. ह्या वेळार वन अधिकारी प्रसन्ना सुभेदार शिवप्पा राऊत उपस्थित आशिल्ले. परिवहन खात्याच्या बसीक मारली मारुती कारीन धडक. 3 जाण जखमी. होन्नावर चलची बसा कारीन फाटल्यान धडक दिवन कारींतले 3 जाण जखमी जाल्ली घटना
राष्ट्रीय मार्ग 66 घडली. होन्नावर तालुक्याच्या अनंतवाडी कोप्पद मक्की लागी घडली. भटकलच्या होन्नावरात येवच्या KSRTC परिवहन खात्याच्या बसीक मारुती इको कारीन बसीक फाटल्यान धडक मारली. हेजो परिणाम कारीचो पुढो भाग जखम जावन कारीतले 3 जण गंभीर जखमी झाले. जखमी जाल्ले मारुती वेंकट नायक, राजेश्वरी प्रकाश नायक, नागवेणी वेंकट नायक अशें कळयला. घटनास्थळार पोलीस हजर जावन पुढलो तपास चालू आसा. अपघाताच्या या घटनेन काही वेळ गोंधळाचे वातावरण जाल्ले. पोलिसांन मध्यस्थी करून शांततेत पार पाडले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.